Stay home. Protect the NHS. Save lives. UK या क्रिस्तांच्यो गजाली पळयणारांक सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक माये मोगाचो नमस्कार. आमी हें चॅनल तुमच्या आदारान फुडें व्हेलां आनी तुमच्याच आदारान तें फुडें वचत आसा. ताका लागून आमी तुमचे आभारी जावन आसात. आमी एका एपिसोडा फाटल्यान तुमच्या लागीं 2 प्रस्न विचारतले देखून तुमच्या लागीं मागता. हें आमचें चॅनल UK या क्रिस्तांच्यो गजाली पळयत रावात. तुमकां लायक जाल्यार ते लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. आनी एक पावट सगल्यांक तुमकां चड आनी चड रॉयल क्रिएटर्स हांच्या नांवान देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आनी एक पावट माये मोगाचो युकार रॉयल क्रिएटर्स कडून हाडटात UK तियात्रिस्तांच्यो गजाल्यो. आमी जायती तजवीज केल्या आमच्या सगळ्या कलाकारांक तुमच्या फुड्यान हाडपाक. आनी आयज म्हज्या सांगाताक एक असलो कलाकार आसा म्हाका दिसना ताका वळखून आसतना कोणूच ना. बऱ्यांतलो बरो बरोवपी, कंपोजर, गावपी. थ्रिओ किंग्स हो टायटल ताका आसा. जायतीं वर्सां ताणें थ्रिओ किंग्सान कांतारां केल्या. दुसरो कोणूच न्हय, म्हजो इश्ट टॉमी आल्फोन्सो. माया मोगाचो युकार इश्ट आमच्या स्टुडियो. पयलेच तुका सांगचें म्हटल्यार एक क्वेश्चन तुका विचारचे पयलीं तुका सगळे टॉमी, ज्युनियर नेल्सन आनी कितें म्हणून वळखतात जाल्यार म्हाका आनी ह्या ऑडियन्सांक तुजें पुराय नांव सारकें सांगल्यार एकदम बरें जातलें आसलें. म्हजें जल्माचें नांव थॉमस आंतोनियो आल्फोन्स. म्हाका टॉमी म्हणटात बिकॉज भुरगेपणांतल्यान घरा लागीं म्हाका पॅट नेम टॉमीच आसलें. आनी ऑन स्टेज तर हांव मागीर ज्युनियर नेल्सन जालो. ज्युनियर नेल्सन दॅट सॉर्ट ऑफ हेरिटेज आमच्या घराण्याचें, कित्याक म्हजो बापूय फामाद सर्गीस नेल्सन आल्फोन्स, एक पालकाचो खांबो. ताणें पालकार चड वार केला. म्हणटच नॅचरली जेन्ना म्हाका तियात्रान नाचपाक एप्रोच जालें तेन्ना डेफिनेटली ताणें म्हाका टायटल दिलो ज्युनियर नेल्सन. हो टायटल तुका कोणेच दिवंक ना. हो टायटल म्हाका इट्स नॉट अ टायटल. ओके, इट्स नॉट कॉल्ड अ टायटल. पूण बापाच्या वतीन तें तुका आयला. बापाय म्हजो नेल्सन, सो तो जालो सिनियर आनी तूं जालो ज्युनियर. सिंपल. टॉमी बाब, तूं तियात्रान पयलोच पावपाक कारण कितें आनी तूं पयलो कोणाचो तियात्र न्हेसलो? हांव तियात्रच घोराबेनचो जल्मला. म्हजो बापूय आतांच हांवें तुका सांगला कोंकणी पालकाचो खांबो. पूण म्हज्या बापायन वार केला तो म्हज्यान केन्नाच करूंक जावचो ना. आनी ह्या इंटरव्यूक हांव एक खेरीत भाशेन सांगूंक सोदतां, जायते लोकांक म्हायती ना. म्हज्या बापायन कोंकणी पालकार पयलींच टर्निंग स्टेज, रिवॉल्विंग स्टेज हाडलेली. आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय दीस. जायतो लोक म्हणटा हाणें हाडल्या, ताणें हाडल्या, पूण TAGच्या हिस्ट्री बुकार बरयल्लें आसा म्हज्या बापायन तियात्र हाडलेलो 1967 रिवॉल्विंग स्टेज. आनी तियात्राचें नांव डॉलोरोसा. एक ट्रॅक भर सामान वयताले. सकाळचे 10 भायर सरताले, रातचो तियात्र 10 आसल्यार एक ट्रॅक भर आनी 7-8 जाण त्या टायमार एकूच तियात्र जातालो दिसाक. स्टेज घडपाक आनी मोडपाक तर तूं सांगत नाका. 10 जाण कामदार वयताले बरोबर. आनीक सांगचें म्हणल्यार म्हज्या बापायन आपल्या भावा सांगाताक आनी फ्रेंडा सांगाताक घेवन खूद आपणें ती स्टेज माचेर हाडली. ताणें फॅब्रिकेट केल्ली. ही वॉज अ वेल्डर विथ एम्प्टी. ताणें आपणें डिझायन, आमकडे अजून तो डिझायन आसा, ताणें डिझायन केलेली आनी ताणें फॅब्रिकेट केलेली खूद. टॉमी बाब, आयज पासून तूं कितलेशे डायरेक्टर न्हेसलात
आतांच म्हाका इंचाला म्हजो पयलो तियात्र खंयचो. हांव म्हाजे बापायचे जायते तियात्रान चायल्ड आर्टिस्ट म्हूण आयिल्लो. हय, म्हाका उगडास आसा जेन्ना एमर्जन्सी लागलेली तेन्ना फॅमिली प्लॅनिंग स्टार्ट केलें सरकारान, आनी संजय गांधी वॉज सॉर्ट ऑफ विलियन दॅट टायम. जायते जाणांक उत्तर प्रदेश तेणे धरून फोर्सान धरून पण तेंची नसबंदी केली, चड पॉप्युलेशन जालां म्हणून. तेन्ना दोगांच पुरो पोस्टर मारलेले, दोगांच पुरो, तिगा नाका. द गव्हर्मेंट वॉज व्हेरी मच keen on having only 2 children. तेन्ना म्हज्या बापायन तियात्र काडलेलो दोगांच पुरो क्वेश्चन, आनी ते तियात्रान आमी 7 जाण, 4 जाण भाव, 3 जाण भयण, आमी 7 जाणां ते तियात्रान भाग घेता. 7 जाणां म्हणटच दुसऱ्याची कोणाची गरज पडत नासली. आनी उपरांत मागीर म्हाका उगडास आसा ते प्रमाणे हांव वास्तूकार म्हणटच म्हजो बापूय आमच्या वाड्यार फेस्त जाताले एवरी इयर. म्हजो बापायचो तियात्र जातालो फेस्ताक. म्हजो बापूय जेन्ना सोंपलो तेन्ना ती क्रावन म्हजेर पडली. सगलो वाड्यारो लोक म्हणून टॉमी आतां यू हॅव टू कंटिन्यू दॅट. ताजे उपरांत हांव तियात्र बरोवंक लागलो. हांवें 2-3 वर्सां तियात्र केले. आनी म्हाका उगडास आसा ते प्रमाणे हांव बाय कॉमेडी जोवानाचो गोरकार बाब मानेल परेरा म्हजो इश्ट, आनी जॅकफन्स अंकल जो नॅटाली स्टोर्स सारको प्रोमोटर तियात्रांचो, ते म्हाका एप्रोच जाले. आनी ताच्या खंयच्या एक तियात्रान हांव ओपनिंग म्हणटालो. आनी तसोच थॉमस आंद्राद म्हण सालिगांव बरो बरयणार, ताणें एक तियात्र काडलो, गेला तो कोण. आनी दॅट तियात्र वॉज डायरेक्टेड बाय सी आल्बर्ट्स अंकल, आनी सगळीं बाब पिटर रॉफेल सगळीं आहलीं. तांचो नांव नेसलो. तो तुजो पयलो तियात्र? तो पयलो नाल्यार मानेलाचो पयलो म्हाका उगडास येयलो. एक खंयचो आसतलो. म्हाका सांगची, ह्या इतल्या डायरेक्टरांक तूं नेसला, तुज्या आवडीचो डायरेक्टर कोण असो तुका दिसता? म्हज्या आवडीचे डायरेक्टर 2 जाण, प्रेम कुमार आनी झुजेरो. हे दुसरे म्हाका दिसनात कोण डायरेक्टर डायरेक्शन अशें दिता तूं. ना, नॉट लायक प्रेम एंड झुजेरो. प्रेम सदांच तुका हांगा बस रे आनी तो तुका एक्शन करून दाखयतलो, आनी सेम झुजेरो. हे 2 डायरेक्टरांशी हांव जायते शिकलो. इश्टा, तूं एक बरो कंपोजर म्हणून तूं कांताना कंपोज करूंक कसो शिकलो? कांतार कंपोज करूंक हांवें शिकूंक नाका, तें म्हज्या रोगतांतल्यान आयलें. तुज्या बापायचें? म्हज्या बापायच्यान. माय फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर ऑफ दॅट टायम. पूण जेन्ना हांव ट्रिओ किंग्सांक जॉयन जालो, जेन्ना अंकल कन्सेप्शन सोंपलो 1986 तेन्ना हांव त्या दिसान हांव म्हजो तियात्र घालून भोंवतालो. हांवें वाड्यार घायलो. अकस्मात कन्सेप्शन अंकल सोंपलो आनी एंथनी आनी सोजाबॉय म्हजेशी आयले, आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो तांकां जॉईन जावंक. आनी दॅट वॉज ते म्हज्या बापायचें दायज. ट्रिओ किंग्स म्हज्या बापायन फॉर्म केलोलो, सो हांव तांकां जॉईन जालो. आनी कंपोजींग म्हाका केन्नाच करूंक पडोंक ना. तेन्ना 2 ट्रिओ आसताले, एक सोजाबॉय कंपोज करतालो, एक एंथनी. मागीर स्लोली हांवें कंपोजींग स्टार्ट केलें, पूण दॅट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट केम इझिली. म्हाका एक सांग, एक कांतार कंपोज करूंक तुका कितले दीस लागतात? कांतार कंपोज करूंक अमकोच फॉर्म्युला म्हणना. बरें मूड आसत जाल्यार, सब्जेक्ट आनी ट्यून आसत जाल्यार अर्दे वरा भितर जाता. केन्नाय 2 दीस पासून लागतात. मोड चड करून पॉलिटिकल सॉंग, कित्याक ते पत्ते एडिट करचे पडटा, भायर पडोंक जायत ना, कित्याक ते रिपीट वचोंकूच जाय आनी लोकांक ते मानून घेवंकूच जाय पॉलिटिकल सॉंग म्हणल्यार. ना जाल्यार म्हणटा कितें घेवन आयलें तरी. तुवें जायते सोलो कंपोज केल्यात. हांव जाणा घोडये तुका ताचो उगडास पासून वाचचो ना थोड्यांचो, पूण तुज्या त्रिओ वो सोलो मध्ये तुजें आवडीचें कांतार खंयचें? तूं सांगता तेवत म्हाका उगडास आसतना ती गोश्ट सारकी, आनी म्हज्या लागीं म्हजी कांतरां बरयलेली पासून ना. हांव रिसेंटली संवय केल्या ती कांतरां बरोवन दवरपाक. म्हजो बापूय तसोच करतालो. हांव यंग आसलो तेन्ना पाकिटान घालून भोंवतालो कांतरां बरयलेली, आनी 1-2-3 पाटी तो ट्रिओ म्हणल्यार पिजून भायर मारतालो. हांव ताका जायतो रिक्वेस्ट करतालो, डाडा बरोवन दवर. तेन्ना एक पावट कांतार म्हटलें काबार, इट इज डेड. इट इज सेम थिंग. हांवें कांतरां काडलें, पूण आतां बरोवन दवरता. पूण सांगचें म्हणल्यार म्हज्या आवडीचो सोलो आनी म्हजो हिट सोलो माड. 130 वर्सां जालीं तियात्राक, पूण माड हें कांतार कोणेंच कंपोज करूं. हांव पयलो माड हें कांतार कंपोज केलें. 20 years back हें कांतार हांवें कंपोज केल्लें. इट इज वन ऑफ माय हिट सॉंग्स. हालींच म्हाका दिसता ते युट्यूबार म्हाका दिसता मानफा म्युझिकान तें घातलेलें. हांवें तें सामेलाच्या कॅसेटीर म्हटलेलें. तो मानफा म्युझिक कडेन ते रायट्स आसात, तेणी ते व्हिडिओ करून घातलो. दॅट इज माय सुपर हिट, दॅट इज माय क्लासीक.
नेवर ऑन कोंकणी स्टेज वॉज अ सॉंग कंपोज ऑन माड. ताज्या उपरांत एक दोन सिंगरांनी कंपोज केला, ते वॉज गुड. आनी एक हांव कांतार म्हणटालो तंदुरी. तंदुरी तंदुरी ते 20 वर्सां फाटीं न्यू दिल्लीक एक काँग्रेस लिडरान आपल्या घोरकानीक हय. कुडके करून तंदुरीन भाजलेली. भाजलेली. त्या सब्जेक्टार हांव कांतार म्हणटालो. सी आल्वार अंकलाच्या तियात्रान ते कांतार म्हणटालो. हांवें आल्वार अंकलाक ते कांतार दाखयलें आनी अंकल हें कांतार म्हणो म्हूण चेड्या एकदम बरें कांतार. हें कांतार हांव मडगांव सर्कलाचेर स्टार्ट करतालो, कित्याक तेन्ना 20 वर्सां फाटीं तंदुरी म्हणटा ती लोकांक खबर नासली. पयलेंच मडगांव मडगांव सर्कला कडेन पोड्डो लावन कामत हॉटेला कशीक सांजची तंदुरी भाजताली. आनी दॅट वॉज ओन्ड बाय आमचो तियात्रिस्ट मायक मेहता. ओके. पयली तंदुरी स्टार्ट जाली मारगांव 25 years बॅक or 20 years बॅक. आनी तेन्नाच तंदूर मर्डर जालेले. हांव कांतार स्टार्ट करतालो ताजेर. मडगांव सांजचे हॉटेल ओपन करतात आनी उज्याचेर भाजतात चिकन तंदुरी. ओके. नियाळात कितें जातालें एक मनशाक तशी भाजी. भाजी तरी. ओके. टॉम बाब तुवें तियात्रान कांतारां केल्यात तशी भुमिकाय केल्या. खंयच्या एका तियात्रान तुवें अशी भुमिका केल्या ती तुज्या आवडीची, तुका अशी दिसता उगडास आसा तुका? म्हजी चड आवडीची भुमिका करप म्हणल्यार इन्स्पेक्टराचो रोल. आय शुड लव टू डू इन्स्पेक्टर. पूण म्हजो आवडीचो उगडास आसा म्हणल्यार निसोण तियात्रान हांव एक विडोवराचो जुजेरोडाचो तियात्र. हांव म्हज्या घरकान मोत्ता. हांव रांड आसता. हांव विडोवर. आनी दोग जाण सांगेचे ल्हान भुरगे आसले भाव. आमी भरपूर रडटाले. हांव रिहर्सलांक पण रडटालो. म्हाका उगडास आसा. जुजेरोड बॉन करतालो. टॉम प्लीज कोणाका ती सीन. तो म्हाजो आवडीचो रोल. आनी जॉन डी सिल्वाच्या तियात्रान लिपलेल्या उपकारान हांव कुड्ड्याचो रोल करतालो. थिंगा लोक जायतो रडटालो, हांवूय रडटालो. आनी तसोच म्हजो इश्ट कॉमेडियन आगुस्तिनाचो तियात्र पुरो तुमी हांसल्यात ते आश्रमान आमी हांसताले. दॅट वॉज ऑल्सो व्हेरी गुड रोल ऑफ मायन. हे तो तुजे सारखे उगडास केल्या रोल. उगडास वाडपाचें. टॉम बाब तुवें आयज पासून कितले तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात? हांवें सुमार 7 तियात्र. पूण पयलीं हांवें 2-3 वर्सां फकत म्हज्या टावनान केल्यात फेस्ताक. वास्को. हय. आनी हांवें पालकार हाडल्यात ते घरा गेलो. हांव आसलो तातूंत. तूं आसतना म्हजो तियात्र. गोरकार तसोच म्हजो पायचो तियात्र गौरव हाडलेलो. मागीर हांवें हिंगा लंडनान 2007 तियात्र केलेलो गूड बाय लंडन. तूं एक सिंगर, कंपोजर. तुजो आवडीचो कांतोरीस कोंकणी म्हणल्यार तुका कोण असो दिसता? जायते बरे कांतोरीस आसात, पूण म्हजो आवडीचो कांतोरीस बाब जो देजवारी. ताका एक म्हजो गांवांव. होय होय. ताका एक भाशेचो कॅरिझमा आहा. जेन्ना हांव ताका वळखून आसलो तेन्ना पासून हांव गोंय केन्ना पयल्यार हांव ताका नांवान वळखून आसलो. म्हाका खरेंच तेजी आवड, कित्याक तो स्टेजीर येताना हांसो आनी आख्खें कांतार गायताना तेज्या तोंडार हांसो देवाचें देणें ताका दिल्लें आसा. हांव ताका तोंडार पण सांगता जो देवाचें देणें तुका एकदम बरें. तुजो पाय एक तियात्रीस, तूं एक तियात्रीस. आनीक तुजे फॅमिलीन कोण पूण तियात्रीस जाला? तियात्रिसाचें प्रोफेशन कोणें घेवंक ना. म्हजी एक भयण इतली आसा, सबरिना. एकदम बरें सिंगर. म्हजी एक सोंपलेली भयण ऑफेलिया म्हण आसा. जेन्ना हांव तियात्र करतालो गोंयांत तेन्ना ते कॉमेडी करताले. एकदम बरी साश्टीची भास उलयताले. एकदम बरें कॉमेडियन. आनी ताका जायते सांगलें पालकार यो आमच्या वाराक. तेन्ना कोण एक तेज्या घोवा कडेन मागीर तो घोव जालो ताका तें फ्रेंडली आहलें, ताणें ताका दिवन मागीर खरेंच शी वूड हॅव क्लिक्ड एज अ कॉमेडियन. टॉम बाब सुरैतर, तुका कोणूय एक बरो टायटल दिवंक सोदता, तो टायटल तूं कोणाच्या हातांतल्यान घेवंक तयार आसतलो? नायटिंगेल ऑफ गोवा बाय लॉर्ना कोर्देरो. ताच्या हातांतल्यान? ऑफकोर्स. ओके. बेगिनूच तो टायटल तुका फावो जावंक आमचे आवडे आनी मागणी. थँक्यू. तूं आतांच्या कंपोजरांक, सिंगरांक वा तियात्रिस्टांक कितें सांगूंक सोदता? आतांचे कंपोजर्स आदले कंपोजरां भाशेन लेवलाचेर पावना. जायते जाण भुरगे कंपोजींग कोत्तात कांतारां, पूण म्हजें एकूच सांगचें कांतारां परती एडिट करात. कंपोजींग म्हणल्यार बेश्टेंच कंपोजींग न्हू, लिरिक्सान रायमिंग्स आसूंक जाय. रायमिंग्स ना जाल्यार लिरिक्स न्हू. रायमिंग सांबाळात. एक वर्सान कोरसान 4 केन्ना 5 आसतात. रायमिंग्स मॅच जावंकूच जाय, ना जाल्यार तो कंपोजर न्हू. जायती जाणांची 3 रायमिंगां बार्देजीन आसतात, एक रायमिंग साश्टीन पडटा. दॅट इज नॉट कॉल्ड कंपोजींग, लिरिक्स न्हू. पूण तांकां वयर काडूंकूय जायते जाण आसात. जायते पोस्ट घालतात बेस्ट लिरिक्स आनी हें आनी तें.
मग मुद्दाम आयकोपाक गेले जाल्यार एकदम दूख लागता. असले मनीस तांकां चडयतात, तांकां चोण्याच्या झाडाचेर चडयतात, त्या बाबडे आनीक चडटात आनी ते मागीर आनीक मुखार वचपाक कितें इम्प्रूव करपाक ते हें घेयनात, भर घेयनात. म्हणून बाब तूं आतां लंडनाक असो सेट जाल्लो आसा. तुजें फ्युचर प्लॅन तूं लंडनच रावपाचे गोंया वचपाचें अशें कितें तुजें? कंपोजरांक हांवें आतां सांगलां, आनीक म्हाका थोडे तियात्रिस्टांकूय सांगूंक जाय, ते उरलां. आनी लंडनच्या लोकांकूय सांगूंक जाय. तियात्रिस्टांक सांगचें म्हणल्यार जायते भुरगे, एकदम बरी गोश्ट, जायते भुरगे तियात्रांनी भाग घेतात. नवे नवे भुरगे तोजीच करतात कोंकणी पाल कयर धरून, कोंकणी भास. तांकां एकूच सांगचें, एकूच खंयच्या तियात्रान नाचोवन ओ एकूच कांतार म्हणून सरकार पावले म्हूण समजनाका. एकदम डिफिकल्ट त्या लेवलाचेर पावपाक. आनी एक ताणें उगडास करूंक जाय, फाटलो कोणी वावर केला तांकां रिस्पेद दिवपाक. तांचो वावर ताणें नोदरे मुखार हाडचो, पळोवचें अमक्या एक्टरान डायरेक्टरान कितें पासून केलां तें शिकचें आनी तांकां तांचो फावो तो जागो आनी रिस्पेक्ट दिवचो. आनी एकूच तियात्रान एक कांतार म्हणून सरकार पावली आनी आनी तशें जायना. आनी आमच्या लंडनच्या लोकांकूय हांव सांगूंक सोदतां, आमच्या लंडनच्या लोकांची एक चाल जावन गेली आसा. कोणें जर तांकां सांगलें तियात्र येवचो आसा, गोंयांत कोण येतात. आनी आमी इतलीं वर्सां आमी सगळीं आमी आख्खें जिवीतभर आमी कोंकणी पालकाक भेटयलां. ओके, आमकां हांगा लोकल्स म्हणटात. मिनींग कितें म्हाका समजना. जरी तर हांव गोंया मेकॅनीक आसलो, आख्खें जिवीतभर मेकॅनीक, आनी हिंगा तर हांव येवन मेकॅनिकाचें काम करतालो, हांव मेकॅनीक कोण विसरूंक ना. तेच पळय हांवें आख्खें जिवीत तियात्रिस्टपणान सारलां, हिंगा हांव कसो विसरतलो? हाव कॅन आय बी ए लोकल? आनी खरें सांगचें म्हणल्यार हांगा आमी लोकल्स कांतारां म्हणटात आनी तियात्र करतात, ते भायले तियात्र येतात तांच्यांनी जायते बरें आसता. सारकें टॉमी बाब. लोक मागीर म्हणटा अमको तियात्र बरो आहलो म्हूण आतां आमकां आयकयलें. पूण पयलें हिंचातना भायले कोण येतात. हांव केन्नाच कोणाक सांगना तियात्र आसा म्हूण, केन्नाच ना. इवन माय क्लोज फ्रेंड्स, नो. तुमकां जाय जाल्यार येयात, नाल्यार येना. पूण आतां हाचे आदी तुका हांवें पोस्ट एक केल्लो आसा, तूं हांगासर सेट जाल्लो आसा. तुजे प्लॅन हांगाच रावपाचे गोंया वचपाचे म्हाका दिसना खंयच्याच गोंयकाराक हांगा रावपाक जाय अशें म्हणून. सगळ्यांक गोंया वचोंक जाय. गोंया आमच्या मागाराचें गोंय, आनी सगळीं हांगासर रायल्यात पोटा खातीर. हांवूय बरी सर्वीस करतालो एमपीटीन. हांवें रिटायरमेंट गेलो एज अ लेबर सुपरवायझर. हांव हांगा आयलो आनी सगळ्यांक एक ना एक दीस वचपाची इच्छा आशा आहाच. पूण एक पाटी घडना. फॉर फॅमिली मॅटर्स आसतात, मागीर भुरगीं आसतात, तांकां सोडून तूं वचून करतलो कितें. इट डिपेंड्स. एज टायम कम्स पळोवया कितें जातलें. टॉमी बाब, आमी बरे गजाली केले, तुवें जायती माहिती आमकां दिली, ताच्या खातीर तुका हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी आमच्या दुसऱ्या रावंडान उडी मारया. दुसरो रावंड म्हणजे खेळपाचो रावंड. ग्राउंडार वचून न्हय, स्टुडियोनूच आमी एक गेम खेळुया. तयार आसा तूं म्हज्या सांगात खेळो? तूं आनी हांव आहले आनी कसले गेमी आमी. हांवें तुका आदी सांगलेलें आमी दोगूय गेम खेळुया. ही एक तुका असली गेम आमी सिलेक्ट केल्ली आसा. तूं एक बरो सॉंग रायटर, लिरिसिस्ट. आमी थोडे उतरां घडोवन हाडलेले आसात. म्हाका जाय त्या उतरांतले एक उतर तुवें सिलेक्ट करून ताचे 4 लायनी खंयच्याय तुज्या ट्युनार तुवें घडोवन आमकां ऑडियन्साक म्हणून दाखयलेली. हें लिस्ट आसा, तूं खंयच्याय सिलेक्ट कर आनी उपरांत हांव ऑडियन्साक सांगतलो तुवें कितें सिलेक्ट. आमी गुन्यांवकार. तर म्हज्या इश्टान सिलेक्ट केला आमी गुन्यांवकार. हांव तुका हांगासर टायम लिमीट दिना. जाय तो टायम घेवन सुशेगाद तुज्या ट्युनार कांतार बरोवंक जाता. फकत 4 लायन. ब्लँक आसा.
मिस्टर एंड्रो जालें म्हणून जालें होय तुवें आमी गुन्यांवकार उतर सिलेक्ट केल्लें आनी तांचो तुवें एक वर्स एकदमूच बेगीनूच घडलो देखून आमचे ऑडियन्स रावले आसतले आयकूंक तुवें कितें बरयलां तें ओके ऐकात आखे संवसाराक आमी पोर जोडला ओरात म्हूण गोंयकार पूण आमच्या मंत्री आमदारांक लागून वसले जातात गोरेकार बोडसो हाडटा रानाकात तुत्ता फुडाराक भुरग्याचे टिसे तेरे मारेका आमी सुसेगाद न्हिदोन रावल्यात म्हूण आमी गुन्यांवकार वा 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 मोजेस्टा बरें स्कोर बी तुका 2 मिनटां भितर तुवें 4 लायनी काडून ती आमकां ऑडियन्साक म्हणून दाखयली आमच्या लागीं तुवें 2 मिनटां भितर कंपोज केलेलो व्हिडिओ पासून आसतलो कोणाक जाय जाल्यार तुमी पळोवचो तूं आनीक हाच्या वयर कितें सांगूंक सोदता मोजेस्टा होय आतां तुवें म्हणलां 2 मिनटां भितर हांवें एक वर्स कंपोज केला हय आनी हिशोब केल्यार म्हाका दिसता 12-15 मिनटांनी कांतार कंप्लीट जातलें जाता देवाचो हांव आभारी देवाचें देणें म्हाका पूण जायते फावट दूख लागता थोडे जाण भाड्याचीं कांतरां हाडटात आपलीं म्हणटात जायते जाण जायत एक सुमान लागता एक म्हयनो लागता पूण पालकार केन्ना सांगता तो इंटरव्यूंक सांगतात अर्द्या वरा भितर आपण कांतार काडना आनी एक गोश्ट म्हणल्यार हांव गोंय आसतना मीट द आर्टिस्ट एक प्रोग्राम चलतालो TAGचो आनी एक नांव आसा तो कंपोजर ताका तांणी विचारलें तुवें दिसाक कितलीं कांतरां काडल्यांत तो सोबे माजार सांगता पूण तेन्नाच आमकां उठोन वयचें पडलें कित्याक तियात्र चलतालो आनी आमचो कांताराचो टायम आयलो तो सोबे माजार सांगता आपणें आपल्याक चॅलेंज मारला आपणें 50 कांतारां काडल्या आतां तूं एक सिंगर तूं एक कंपोजर आनी ऑडियन्स सगळो आसा तो आयकता 50 कांतरां दिसाक काडप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एज अ कंपोजर हांव जाणा हांव त्या कंपोजराक केन्नाय इन पब्लीक मेळ्ळो जाल्यार हांव ताका चॅलेंज करतलो 50ची खबर सोड 5 कांतरां दिसाक काडून दाखय इश्टाक कशी लागली तुका गेम म्हज्या सांगाताक तूं केवला ती एकदम बरी रॉयल क्रिएटर्सांच्या वांगड्यांचे तकलेन जायते आसा तर आतां आमी तिसऱ्या रावंडान उडी मारया सो म्हणजे तुजो फॅमिली पयलो प्रश्न तुमकां ऑडियन्सांक आमच्या स्क्रिनीचेर पळयात तुझ्या फॅमिली वयर तूं आमकां आमच्या ऑडियन्साक कितें सांगचो नाय म्हज्या बापायक तर आख्खो कोंकणी तियात्र कोंकणी लोक गोंयकार लोक जे कोण तियात्र पळयतात तांकां सगळेंच वळखता स्वर्गेस नेल्सन आफस म्हाजो बापूय म्हजे मांयचें नांव मारिया दो रोजारी दायस आनी आमी 7 जाण भाव भयणां 4 जाण भाव आनी 3 जाण भयणां उपरांत म्हण हांव पूण तुज्या बापायन तर गोव्हर्मेंटाचें आयकूंक ना दोगांच पुरो म्हटलें होय ते तो रूल एकदम फाटी आयलो देखून म्हाजो डॅडी ही वॉज नॉट अ हिपोक्रेट तेणें चिंतलें आसलें आपणें 7 जाणां भुरग्यांक जल्मान हाडलें जाल्यार लोकांनूच 2 कित्याक काडप ओके सो उपरांत हांव काजार जालो आनी म्हज्या घरकान्नीक तर म्हज्यान चड लोक ताका वळखता तिका वळखता आसता म्हज्या घरकान्नीचें नांव चित्रा आफोस आनी शी इज अ वायस प्रिंसिपल सेंट एलेक्स हायर सेकंडरी कुर्तोरी म्हाका 2 भुरगीं आसात म्हज्या पुताचें नांव फ्लेन आफोस आनी म्हज्या धुयेचें नांव निनोश्का आफोस हांगा आसतात म्हज्या घरकान्न तर इंडियेक आसा म्हजी 2 भुरगीं म्हज्या सांगाताक हांगासर दीस करता एकदम बरी गजाल आतां तूं तुजे फ्युचर प्लॅन्स भुरग्यांक सांगता कितें अशें सगळ्या आवय बापायची तर एकच इच्छा आसता भुरगीं काजार जावन बरे बरे जाग्यार जाग्यार सेट जावचें आनी भुरगीं बरी सेट जावन मागीर आवय बापाक तीच कुशलकाय पुरो एकदम बरें आनी गजाली केल्यो आनी तुवें तुजो टायम आमकां दिलो त्या खातीर तुका आनीक फावट आमी देव बरें करूं म्हणटात आतां आमी 4थ्या रावंडान या 4थो रावंड म्हणजे
रॅपीड फायर रावंड तातूंत थोडी क्वेश्चन आसात म्हणटच तुवें 3 सेकंडां भितर म्हाका एकूच आन्सर दिवंक जाय एक आन्सर आवडल्यान कितले पयशे मेळटा? पयशे ते मागीर रॉयल क्रिएटर्स तुका सगळे दितले भियेनाका. सगळी इझी क्वेश्चन आसतली भिवपाची गरज ना तकलेर पेज घेनाका कित्याक तुवें सगळे आमच्या क्वेश्चन आन्सर तो टाट करून दिला आनी तें व्हडलें न्हय तुका. ओके चल तर तुज्यान एका वराक कितलीं कांतारां घडोवंक जातात? एक. कोंकणी मातशें तुजी फेवरेट एक्ट्रेस कोण? वेरी फन. तुका सोयीक दिलो जाल्यार तूं तापोट कोणाचेर मारतलो? तुजेर. तुका चड कोणाचो राग येता? कोणाचोच न्हय. तुजो फेवरेट परफ्यूम? पास. ल्हान आसतना तुका घरांत कितें पाचारताली? टॉमी. तूं चड पयशे खंय मोडटा? फ्रुट्स. तुजे सगळे गुट कोण जाणा? देव. तुवें पयलें तापोट कोणाचेर मारलेलें? कोणाचेरूच ना. तुज्या सुण्याचें नांव कितें? टॉमी. तुका नांव बोलूंक सोयीक मेवलो जाल्यार तूं दुसरें नांव कितें घेतलो? पास. रॅपीड फायर केवलो. एक लास्ट उरलें. आतां हांव तुज्या लागीं एक निमाणी क्वेश्चन विचारता ताका टायम लिमीट ना तुज्यान जाता तितलो टायम घेवंक जाता. ओके. तुवें तुज्या बापायची जायती तोखणाय केल्या. तो एक बरो कंपोजर बरो बरोवपी. म्हाका दिसता हांवें तुज्या बापायक पडोवंक नासतलो पूण म्हाका अशें जाय तुवें तुज्या बापायचे 4 लायनी ह्या ऑडियन्साक म्हणून दाखयलेली आसा उगडास तुका? ओदो तुका हांवें सांगलां ते प्रमाणे म्हजो बापूय केन्नाच कांतरां बरोवन दवरून नासलो. हांव तियात्रांक वेता बॉम्बे कुडांनी वेता थिंगा कितलोच लोक ताजे कांतरां म्हणटात तांचे ट्रियो म्हणटात एकदम उमेद भोगतात. पूण हांव कांयच नको. हांव फकत एकूच कांतार जाणा जेन्ना तो ट्रियो नासलो तेन्ना तेका तांणी भायर दवरलो कांय कारणांक लागून ते फुटलेले आनी तो तियात्र नाचो नासलो तेन्ना जुनियर रोडाचो खंयचो तरी तियात्र तातूंत तो सोलो म्हणटालो आनी हांव ताची भलायकी बरी ना म्हूण हांव ताच्या सांगाताक सगळे तियात्रांक वेतालो देखूनच त्या कांताराचो म्हाका सारको गोड. 4च लायनी तुवें म्हटल्यार बरें दिसतलें. एक वर्स म्हणटा ए गोर बाळ्याक दिवप म्हणजे ओ दुसऱ्याक एक आसरो पूण तें गोर बाळ्याक दिवच्या आदी रुमांतलो साफ करूंक जावो कचरो ना तो भाडेकार म्हणटलो नारायणाचो पसरो. गेल्या वर्सा गोडबोड जावन पालकाचेर जाला एक दसरो एका रुमांत एक जाण रावो एकलो मोगाळ पूण न्हय दुसरो आतां दोगूच रावतात नको खंय गेला तो तिसरो. हो एक बापायचो आपले उल्हास लोकांक सांगतालो कांतार एकदम झुपाटी म्हणटात तसली आदी झुपाटीन चड जाताले. एकदम बरें. तूं रॅपीड फायर एकदम बरो केलो आनी तुज्या बापायची थोडी उतरां आमकां कांतारांतल्यान आयकोंक तुवें दिलें देखून चड आनी चड तुका देव बरें करूं. काय देव. टॉमी बाब ह्या स्टुडियोन तूं आयलो देखून रॉयल क्रिएटर्स कशे मनान तुका एक धाकटुलीशी भेट दिवंक सोदता ती तूं म्हाका स्विकारचो ना? ऑफकोर्स. टॉमी बाब तूं आमच्या रॉयल क्रिएटर्स हांच्या वांगड्यांक कितें सांगूंक सोदताय आनी आमचे ऑडियन्स जे तुका पळयतात तांकां तूं कसली मेसेज दिवंक सोदताय? पयलीं आमच्या ऑडियन्साक कित्याक आमी तियात्र करतात कांतारां म्हणटात पूण जरी तर ऑडियन्स ना जाल्यार कसलोच ऑडियन्सा लागीं मागता येयात तियात्रांक येयात आमची कोंकणी भास सांबाळात आमचो कोंकणी पार्क सांबाळात आनी आमच्या वाटल्यान जायते नवे भुरगीं येयले तांकां आदार दियात तांकां उर्बा दियात आनी हे भाशेन ह्या परदेसान कोंकणी भास तोखोंक आनी उरोंक आनी चड करून आवय बापूय तियात्रांक येतात तेन्ना भुरग्यांक हाडात. आतांची भुरगीं तियात्रांक येनात आनी जरी जर भुरगीं तियात्रांक येनात जाल्यार तियात्र मरतले. आतां सोंपोवच्या आदीं हांव रॉयल क्रिएटर्स ह्या ग्रुपाक कार्ड सांगता आभार तांचे मानता. खेरीत भाशेन तांणी व्हिडिओ चॅनल घडोवन हाडला UK तियात्रिस्तांच्यो गजाल्यो जाल्यार लोकां लागीं मागता UK तियात्रिस्ट कसल्यो गजाली सांगतात ते आयकात आनी काळजांतान अनेक फावटी रॉयल क्रिएटर्सांक देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या आनी खेरीत भाशेन म्हाका हांगासर हाडून म्हजो इंटरव्यू घेतलो आनी म्हज्या इश्टाक एंड्रूक देव बरें करूं म्हणटा म्हजो इंटरव्यू घेतलो म्हणून एकदम बरो आनी जेन्ना हांव चॅनल करतलो तेन्ना तुकाच चान्स दितलो देव बरें करूं सगळ्यांक.
ह्या एपिसोडाचो दुसरो प्रश्न तुमकां सगल्यांक. दोनूय प्रश्नाचे जबाब सारके दिवचे आमच्या कमेंट बॉक्सांत. Stay home. Save lives.